दिस्त चवथ पावल्ली आसा. जस्ट हार्डली एक वीक उरला चवथीक आनी आमी हांगासर पळोवपाक येयले आयज. आनी जशें हांव म्हणटा की आमची व्हेरी एक्टीव पंचायत गिरीची, तेंच्यांनी मुद्दम म्हाका हांगासर दाखयलां की कशें स्टार्टींग कशें आसलें हांगासर. पयलीं गणेश विसर्जन करतना कशें आसलें, जावं हांगासरलो एरिया कसो आसलो. जेन्नाच्यान ब्रिजाचें काम स्टार्ट जालां, हायवे नॅशनल हायवेचें जे वायडनींग आनी ब्रीज काम स्टार्ट जालां, रायट फ्रॉम ग्रीन पार्क टील हांगासर गिरी सॅन एंथनी वॉर्ड, तेच्या मातसो तो दुसरो ब्रीज खंय स्टार्ट जाता, हेच्या मदीं कंप्लीट डार्कनेस जाता. हें काम चालू असल्या कारणान सगळी स्ट्रीट लायट्स आनी हांगासरले जे पोल्स असले, हे पोल्स काडल्या. हांगासर एक व्हडलो जंक्शनाचेर हाय मास्ट आसतालो, तो हाय मास्ट काडला. आनी वी अंडरस्टँड की काम करतना ते काडचें पडलें म्हणून. पण एट द सेम टायम एंटायर एरिया बिकम्स व्हेरी डार्क, टोटल ब्लॅकआउट जाला हांगासर. सांजचो कंप्लीट म्हणजे रात जशी जाली तेन्ना हो एरिया कंप्लीट ब्लॅकआउट जाता. तर हांगासर कम्युटरांक त्रास जाता, हांगासर लोकांक जे सायकली जावं चलोन जे लोक क्रॉस करता तांकां त्रास जाता. ताका लागून आमी हांगासर जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा आनीक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हांकां सांगून हो एक पोल हांगासर इरेक्ट केल्लो आसा, स्पेशली चतुर्थीक लागून आनीक लोकांक इज जावपाक लागून हो एक पोल हांगासर उबारलेलो आसा. तशेंच हांगासर जे आमी तो हो पळयता हो बस स्टॉप काडून मदींच हांगासर दवरला. प्लॅटफॉर्माचेर गणेश विसर्जन प्लॅटफॉर्माचेर दवरलेलो आसा. हांगासर जी एज आसा ती मातशी तेंच्यांनी ती मोडपाची हेजेर आसा. ताका लागून हें सगळें रिस्टोर करपाचें. प्लस लोकांच्यो ज्यो गाडयो येतल्यो त्यो पार्किंग स्पेस जो तेंच्यांनी अनवॉन्टेड स्टफ हांगासर मटेरियल जे हांगासर डंप केल्लें आसा ते तांकां क्लियर करपाक लायला. कॉन्ट्रॅक्टर आमच्या वांगडा आसा, तसोच इंजिनियर आमच्या वांगडा आसा. आनी हें काम फर्स्ट हँड म्हाका दिसता हांगासर आमच्या गिरी पंचायतीन केल्लेलें आसा. आनी गिरी पंचायत एक्टिवली हे बारीक जे लोकांचे डेवलपमेंट, लोकांक जे गरजेची वस्तू आसा हेजेर बारीक वॉच धरून ते आपलें काम करतात. हांव गिरी पंचायतीचे सरपंच भगवती गडेकर, तशेंच आमचो डेप्युटी सरपंच सनी नानोडकर, सगळे वॉर्ड मेंबर्स आमचे, हेंचे हांव देव बरें करूं म्हणटा की एक्टिवली ते हांगासर प्रत्येक अफेरान पार्टिसिपेट जाता. आयज सॅपलिंग वाटपाच्या हितून आसलो, पण एट द सेम टायम जेन्ना ही परिस्थिती कळ्ळी तेन्ना हांगासर सगळ्यांक आपोवन हाडलें. आनी वी आर ट्रायंग टू रेक्टिफाय दीस. लोकांक सुविधा कशी जातली हेजेर आमचो भर आसा. आनी लोकांक आमी चतुर्थीची सगळे साधन सुविधा हांगासर उपलब्ध करून दितले. डिस्ट्रिक्टींग फाटल्या दिसान जाल्ली आसा, गणेश विसर्जनाक त्रास जावचो ना. रॅम्पूय तो आमी बरो करून दितले, लीप करून दितले. सरपंच गिरी पंचायतीचो आतां गणेश चतुर्थी सारकी तेकलेली आसा आनी आमचे गणेश विसर्जन ते जाता ते हांगासरूच जाता. आनी आतां तुमी पळयतले जाल्यार हांगासर गणेश विसर्जन करपाक सारको मॅस जाल्लेले आसा. म्हणून आमी आमच्या लाडको आमदार सालिगांवचो जे साळगांवकर ताका आमी विनंती केली की आमचे थंयसर अशें प्रॉब्लम जाला. तेणी इमिजिएटली हे पोलूय काडलेले, डार्कनस चलताली हांगासर. तेणी इमिजिएटली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक कॉन्टॅक्ट केलो आनी कालच्या काल कॉन्टॅक्ट करून कालूच सान मेरेन पोल उबो केलो. म्हणून ताका थँक्यू म्हणटा. तशेंच हांगासले जे वायडनींग चल्लां NH-17 ते कॉन्ट्रॅक्टराक मेळ्ळे, AE JE तेंचे कडेन मिटींग घेतली आनी इमिजिएटली तेणी एक्शन घेवन हांकां सगळें क्लियर करूंक सांगलां. आनी हांगासर आतां डार्कनस नासतलो, तो आतां उजवड जातलो. म्हणून पंचायती वाटेनसून आनी गिरी गांवच्या लोकांच्या वाटेनसून हांव तेजें धन्यवाद म्हणटा आनी थँक्यू, देव बरें करूं म्हणटा काम केल्ल्या म्हणटा. थँक्यू वेरी मच.